काँग्रेसीचे अध्यक्ष अमित पाटकरान वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराक पकवाज अशी उपमा दिल्या। पकवाज हे एक वाद्य जे दोनूय वटेन वाजोवंक शकता। सुदीन ढवळीकाराच्या मादेच्या विधाना उपरांत पाटकरान ताका सुटसुटीत जाप दिल्या। कर्नाटक विधानसभेच्या निकाला उपरांत ढवळीकारान कित्याक प्रतिक्रिया दिली असो प्रश्नूय ताणें केलो। परिस्थिती प्रमाण सुदीन आपलो रंग बदलता असो आरोप करीत मादेच्या संरक्षणा खातीर काँग्रेस कटिबद्ध आसा अशें अमितान स्पश्ट केलें। फाटीं सुदीन ढवळीकरान स्टेटमेंट केल्लो। आता सुदीन ढवळीकराक हांव सांगता, भजन तुमी भजन आयकलां आसतलें। भजनान एक इन्स्ट्रुमेंट आसता पखवाज म्हणून, तो दोन्ही सायडीन वाजता। ह्या सायडीन वाजोवपाक मेळटा, त्या सायडीन वाजोवपाक। सुदीन ढवळीकार म्हणटा पखवाज। सुदीन ढवळीकरान गोंयच्या जनतेक ज्ञान दिवपाची गरज ना। तो सांगता 2021 म्हणतो मोगो पक्ष धरणा आशिल्लो। आता काय याद करून दिवपाक सोदता की 2019 आमी जनता मंतराचेर केलें, तेन्ना खंय आशिल्लो सुदीन ढवळीकार? आणि सुदीन ढवळीकाराक आता याद आयली, कर्नाटकाचे रिझल्ट येतकीर याद आयली। गेल्ले 1 वर्ष तो ह्या सरकारान आसा मरे। कर्नाटकाच्या बीजेपी सरकारान हो डीपीआर घातलो आणि तांचे फुडले इंजिन जे सेंट्रल मोदीचे सरकार आहा तांणी तो पास केलो। सो तेन्ना कित्याक हो सुदीन ढवळीकार उलोवना? सो म्हजी म्हळ्यार हांव समेश गोंयकारांक याद करून दिवपाक सोदता की 2000 असेंब्ली इलेक्शनाची याद करात की होच मोगो पक्षाचो स्टँड कितें आशिल्लो आनी रिझल्ट येतकीर तांचो स्टँड कितें जालो। सो म्हाका दिसता सुदीन ढवळीकाराचे तितले सिरियस घेवपाची गरज ना। काँग्रेस पक्ष इज कमिटेड। काँग्रेस पक्ष हो सदांच मादेक लागून झगडला। काँग्रेस पक्ष इज द ओन्ली पक्ष जाणे दिल्लीक वचून सुद्धा आंदोलन केलां जंतर मंतराचेर। म्हादय जागोर म्हणटा तो पुराय 40 मतदारसंघान करपी हो फक्त काँग्रेस पक्ष। पॉलिटिकल एज अ पार्टी लेवलाचेर ऑफिशियल रेझोल्युशन घेवपी काँग्रेस पक्ष। सो सुदीन ढवळीकारान आमकां तत्व सांगपाची गरज ना।